नागजरकुर्टी घरात आयदनां धुयतना एके बायलेक नारू हो धोकोदायक जंतू सापडलो। हे विशीं संबंधितांनी फोंडे मुळावे भलायकी केंद्राक कळीत केले उपरांत भलायकी अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली। तशेंच अधिकाऱ्यांनी वाठारांतल्या लोकांक गरम उदक पिवपाचें आवाहन केलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नागजरकुर्टी वाठारांत एके बायलेक घरात आयदनां धुतना उदकांत एक धोकोदायक जंतू सापडलो। तो जंतू ते बायलेन लोकांक दाखयले उपरांत तो नारू नावाचो एक जंतूचो प्रकार म्हूण कळ्ळें। हे विशीं रोखडेच फोंडे मुळावे भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन तपासणी केली। हो जंतू लोकांचे भलायकी खातीर घातक थारूं येता। देखून आतां हो जंतू उदकांत सापडिल्ल्यान उदक गरम करून पिवचें अशें आवाहन भलायकी अधिकाऱ्यांनी केलें। हो एक जीव आसा नारू म्हणून आनी हो चड असो उदकान मेळटा। तुमी सगळ्यान उदक पिता आसतना सगळें गरम करून पिवपाचें जनाचें। आनी एक घरान मेळिल्लो आसा तेका आयदन धुतना तेणी तो म्हळ्यार तेका खबर ना कितें तें म्हणून हांगा हाडून बाजारान दाखयलो आनी सगळ्यांनी ते वळखलो आनी तो नारू म्हणून। आनी तुमकां एकूच सांगता आनी रिक्वेस्ट करता तुमी सगळ्यान गरम उदक करून पिवपा जाय हेज्या फुडें। ती हांगसरली फूड एरिया विजीट करून पळयतली, म्हणजे हांगा खंय गटार्स आसा किंवा हांगा आमचे हाय रिस्क पॉप्युलेशनूय आसा, फाटल्यान स्लम एरिया आसा थंय विजीट करून आनी कशें दुयेंसी आसा जाल्यार चेक करतले। कितें इफेक्ट जाता हो नारू जर लागलो जाल्यार कितें इफेक्ट जाता? बेजिकली आमचे वॉर्म इन्फेस्टेशन जाता, आमचे पोटान लूज मोशन जावपाक शकता, फिवर येवपाक शकता। तशेंच एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशान आमकां आमचे स्टूल सॅम्पल्स आसता पयलीं फूड एंड वॉटरांतल्यान ट्रान्समीट जाता। सो आमी लोकांक अपील करता की ते आमचे उदक गरम करून पिवचें। तशेंच ओपन डेफिकेशन समज हांगा कितें आसा जाल्यार ते करचें न्ही आनी आमच्या हेल्थ स्टाफाक कॉर्डिनेट करचें। फर्स्ट टायम डिटेक्ट जालो हांगा म्हणजे हांगा तरी फर्स्ट टायम मेळ्ळा आनी ह्यो केसीस आमकां आदी मेळूं नाशिल्ल्यो। गोमंतक टीव्ही खातीर नागजरकुर्टीच्यान एकनाथ खेडेकार।